होमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तरी नारद मुनी हे देवागले पार्षद आणि शुद्ध भक्त नारद मुनी अत्यंत वीणा घेऊन हांगाथाई भोवताती प्रचार करच्याक कितले जणांक भागवतांत आमी जर वाचले इतले भक्तांक नाव आसती आणि खंय ना खंय पळयल्यार नारद मुनी सांगत तांगेले एक कनेक्शन आसता। नारद मुनीले लाईफ स्टोरी सांगता जाल्यार आमकां एक पूर्ण सप्ताह लागतले, पण तातूंत थोडे आजी एक थोडे आमी एक सान काणी आमी आज ऐकूया। कदाचित तुम्ही ऐकलूच, पण म्हाका शुद्धीकरणा खातीर हांव सांगता। तरी एक म्हणटा नारद मुनी एक जंगलातून वतशील, खंय वतशिले प्रयाग गंगा जमुना आणि सरस्वती संगम आशिल्ले नावच खातीर म्हणून वतशिले। तेन्ना ते जंगलातून वतना तांणी एक विचित्र दृश्य पळयले की पहिले पळयले की एक हरण डियर अर्ध 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 मोर्न पडला, मेल बिना जिवंत बिना अशी अवस्था आशिल्ली। अंगात बाण आशिल्ले आणि मस्त त्रास जात आशिल्ले ते प्राणीक। आणि मुखार गेलेली एक डुक्कर आशिल्ले, परत तीच परिस्थिती आशिल्ली। अंगात बाण आशिल्ले, मेल बिन आशिल्ले जिवंत बिन आशिल्ले आणि एक नंबर तळमळ तळमळशे जात आशिल्ले ते प्राणीक। आणि मुखार गेल्यार आणि एक ससा आशिल्लो रॅबिट, ते बी तशीची। तर नारद मुनीच्या मनात विचार आयले, हे कोण क्रूर व्यक्ती अशी जनावरांक अर्ध मारून सोडल्या। जनावरांक मारचे हे पाप आसा आणि जनावरांक जितकी पीड जाता तितला परत जात मागीर कर्म आमकां मेळटा, पण अर्ध मारून सोडचे तांकां तळमळ तळमळ जे जाता मग त्याची तळमळ आमकां बी जाता। ते अगदी क्रूर कार्य ते। तर मुखार वचना पुढे एक शिकार ते आसता, ताका तोंड पळयल्यार कळटा अगदी क्रूर म्हणून। दोळ अशी तांबडे 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 आसता ती आणि एक तोंडार बी एक क्रूरताचे एक हे लक्षण असता। तर नारद मुनी ताका विचारता, हे हांव येतना रस्त्याचेर जंगलातून अशी हांव प्राणी पळयले, कोणकी तांकां अर्ध मारून सोडल्या, कोण केल्या वया? तर हो शिकारी म्हणता, हांव केल्या। जाल्यार तुमकां जाय वे? ते शिकारीक दिसता की नारद मुनीक जावका म्हणून। जाल्यार साधू लोक साधू संत ऋषी जे आसा ती एके पंथा जप करच्याक तप करच्याक हे वाघा गले चामडी किंवा हिरणा गल चामडीचेर बैसून हे करतात, तपस्या करतात, ध्यान करतात की ना जप करतात। तर तो म्हणता मृगारी की तुमकां जावका जाल्यार हांव दिता म्हणून। नारद मुनी म्हणता, ना म्हाका नाका, म्हाका एक प्रश्न आशिल्ले मनातून, तूं म्हाका जबाब दे। तर मृगारी म्हणता, हा विचार। नारद मुनी ताका विचारता, तू जनावरांक अशी अर्ध मान कोल्या सोडता? तर मृगारी म्हणता, मगले बापसून म्हाका हे शिकयलेलें आणि म्हाका आनंद येता, मनाक एक नमुना आनंद जाता
हे जनावरांक तळमळ पळोवन तागेले कशी तागेल भावना असतात तागेले तागेल कॉन्शियसनेस कशी असतात म्हणून आम्ही थोडे एक विचार करचे जाता. तर नारद मुनी ताका म्हणता की अशी तांकां जर मारल्यार तुका कसं जातल म्हण गोतच रे तुका. तर मेघारी म्हणता ना हांव हाचे बद्दल केन्ना विचार कर तरी आता आमी कशी कोणाक व्हिडिओ दाखयता ती तांचे एक समजूत व्हिडिओ दाखयता ती तशी नारद मुनी ताका ऍक्च्युली ते दृश्य दाखयता. भगवद्गीतेन तू कशी संजयाक पूर्ण दृश्य दिसता भगवंताले कृपेने भगवद्गीता देव कशी अर्जुनाक सांगता ते पुरे ताका दिसता. खंय बशील कडेन थंय हस्तिनापुरातू धृतराष्ट्र संगती ते महलात बशील कडेन वट्टू दिसता आणि तो सांगता अशीच जातच म्हणून कशी घडतसा तशी घडतस. ब्रिगारी तो सांगता तू जे आता पिडा आज ह्या जनावरांक दितस तितची आणि त्यापेक्षा किती चड तुका त्रास जावचे तू हाचे बद्दल विचार केल्या काय मेघारीन केन्ना विचार केला नाशिल्लो. आता आम्ही सुद्धा कृष्ण भावनातून येवचे पहिले मस्त चुकीचे कार्य केले आता बी करता ती एके पंता विचार कोण सुद्धा चुकीचे कार्य केन्ना थोडे थोडे चूक जातात. कृष्ण भावनात येवचे पहिले आम्ही विचार सुद्धा केले नाशिल्ले की हे जे आमकां ते चुकीचे नाशिल्ले पण भक्तांचा संग याना पुढे आमकां ते ज्ञान मेळ्ळें की हे केल्यारच जाता केल्यारच जाता हे सगळं कार्य केल्यार बरेपण जाता आणि हे कार्य केल्यार आमच्या जीवनातून कष्ट येतात आमच्या मनावर परिणाम जाता. आमगेले एक गोस्वामी आसा ती रूप गोस्वामी आणि सांगल्या की आमगेल भक्ती खातीर जे अनुकूल आसा ते आमी करता भक्ती खातीर प्रतिकूल आसा ते आमी कोरणे आणि कसं प्रतिकूल आसा आणि कसं अनुकूल आसा ते बी त्यांनी सांगल्या. नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून पुस्तक आसा तातूंत पुरे क्लियरली बी वर्णन केल्या रूप गोस्वामी. तर हांगा नारद मुनी मृगारीक सांगता भक्ती म्हणून सांगितलं ना त्यांनी पण एक मानव मनुष्य जीवन हे जग खातीर सुद्धा तू हे जे कार्य करता ते तुगेल खातीर अनुकूल ना उचित ना हे कार्य करना कारण ताका दाखयता की हे जे जनावरांक तू मारतस हीच जनावर तुका परत मारतली. तर आमगेले एक पुस्तक असं प्रभुपादांगेले तातूंत दाखयल्या की एक गाय अर्ध शरीर गायी आणि सकलचे जे असं तो बशिल्ले शरीर मनशाला असं म्हळ्यार गाय जे असं गाय तुम जर मारले मुखार जन्मात गाय मनुष्य रूप घेऊन तुम लॉज ऑफ तर अशी मृगारिक नारळी पूर्ण दृश्य दिसत ते पुरे डोळ्या मुखार ऑडिओ व्हिज्युअल एक पण टीचर शिकयता ती क्लासान स्टुडंट्सां न्हीद येता. आता हांव लेक्चर दितना सुद्दां कोणाक न्हीद येत ना सगळ्यांचे दिसना म्हाका पण ऑडिओ आणि व्हिज्युअल मेकले तुम्ही पिक्चर बी दाखयता ती सांगात तुम्ही सांगता ती नारद मुनीन साऊंड इफेक्ट बी दिलेले ते जनावर किळचता ती किळची मारता ती आणि मागीर ताका मारता ती तर आयकुचे बी येता दिसता आणि मनात बी विचार येता सांगता मागीर ते बंद जाता दिसता ताका एक शॉक शे लागता. हांव इतले सगळे विचार केले नाशिल्ले अरे बापरे आता मग कसं जातले म्हणून तो विचार करता तेन ताका नारद मुनी सांगता की तू आत्ता जर तू हे प्रण केले व्रत घेतले की आज दोन आत्ता दोन हे क्षणा दोन हांव हे सगळे पाप कर्म जे असं सोडून दिता. तर तुगेल जे हातान तू धनुष्य आसा त्या धनुष्याक दोन तुकडे कर म्हणून सांगता नारद मुनी. तरी मृगारी विचार करता तो म्हणता
हांव धनुष तर हे मगले धनुषा मिठी हांव जिवंत आसा. हांव पयशे कशे कमोवचे म्हूण विचारता. धनुष तोडल्यार हे मगल कामच हे शिकार कोरून तांकां ते विकून मागीर म्हाका पयशे मेळटा ती मगले फॅमिलीक सांबाळच्याक म्हाका पयशे धन मेळटा. तर नारद मुनी ताका सांगता तूं विचार चिंत कर नाका, ते पुरे तुका जेवणाचे खावचे जेवणाचे पुरे अरेंजमेंट हांव करता. तू फक्त हे प्रण घे म्हणून सांगता. तेन्ना तो करता. विश्वास दवरता नारद मुनीचेरी. नारद मुनीक पांय पडटा आणि कृतज्ञता व्यक्त करता की तुम्ही म्हाका हे सगळं सांगले. म्हाका हे सगळं वच नाशिल्लें. पण आतां म्हाका कळ्ळें की हांव जे करता हें समना, तर हांव प्रण घेता की आज दोन हांव खंयचेय प्राण्याक अशी पिडा त्रास दिसना आणि खंयचे प्राण्याक हांव मारचना. तरी नारद मुनी करता ती तांगेर खातीर अरेंजमेंट करता. म्हणटा की डेली तुका कोणे ना कोणे येवन तुमकां कसलें तर जेवण दिवन वतले. गांवच्या लोकांक केन्ना कळटा, थंय लोक लागीं राबतले लोकांक केन्ना कळटा तेन्ना हाण दितात तांणी. कोणे ना कोणे डेली कसले तरी हाण दितात. हो मृगारी जो आसा हा संत जातो. नारद मुनी ताका सांगता तुलसी देवीक पूज करी आणि देवागाल नाम जप करी म्हणून सांगून वता. आणि हो मनुष्य करचे लागता आणि पूर्ण तागल एक म्हणजे मन हातू हे जाता, तागल प्रवृत्ती बदलता, परिवर्तन जाता तागल प्रवृत्ती आणि तागल भावना. थोडे थोडे महिन्याने परत नारद मुनी त्या रस्त्यातून काही वच असता ती. तांगा सांगत अनेक मुनी अनेक शुद्ध भक्त असता पर्वत मुनी. ते नारद मुनी सांगता अरे हांग मगल एक शिष्य आसा, तरी आम्ही ताका मेळ मागीर वचे हांवें. पर्वत मुनी म्हणटा हा वच्या. तर नारद मुनी आणि पर्वत मुनीक येतना पळयत तो मृगारी धांवन तांकां मेळचे वता आसतना तो अचानक तो राबता. अचानक राबता आणि तागेल उपवस्त्र काणू ते जमनीचेरी झाडू मारचे लागता. तर पर्वत मुनी नारद मुनीक विचारता कर करतस वय हो. नारद मुनी म्हणटा म्हाकाय कोतना वचून विचारया. तर मुखार वचून मागीर ताणें विचारता ती तुम्ही हे कसं करतस ती. तर तो झाडू मारता आणि मागीर थंय दंडवत प्रणाम करता तांकां. तर नारद मुनी विचारता आशीर्वाद दिता ती आणि विचारता तू कसं करतशील हांगा. तर तो म्हणटा की हांगा हांव सकल दंडवत करचेशिलो तेन्ना हांव पळयलें हांगा मुई आसा ती जमनीचेर. तर हांव जर ते दंडवत केल्यारी थोडे तरी मुई म्हाका हांगा सकल येवन मागीर क्रश जातली मरतली. ताचे खातीर पयलीं तांकां सायडाक केलें हांव सरयलें बाजूक आणि मागीर हांव तुमकां पांय पडलें. तेन्ना पर्वत मुनी नारद मुनी स्तुती करता की हे जे आसा हे भक्तागत संघाचे प्रभाव आसा, शक्ती, पॉवर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्युअर डिवोटी. जो मनुष्य जनावरांक तांगें तळमळून पळोवन ताका आनंद येता मनात. आता ताका एक मुई सुद्दां मारच्याक ताका त्रास जाता. मागीर तागेर आतां हृदयात कल जाल्या कल निर्माण जाल्या करुणा. जे गुरुगल मनात आसा नारद मुनी मनात जे आसा करुणा. नारद मुनी कल काम आशिल्लें क्रूर शिकारीक येवन प्रचार करचे आणि कोण असल्यार विचार करतशिले दुष्ट मनुष्य सांगून सुद्धा काही फायदो जावचे ना असल्या टाइम वेस्ट करचे म्हणून मुखार वतशील मनुष्य. पण नारद मुनी थंय भितर येवन ताका प्रचार करून मागीर तांणी मुखार गेले ते खंय प्रवाह ते संगमात न्हांवच्याक. तर हे जे आसा हे भक्तांग जे संघ आणि शुद्ध भक्त तांगल संघातून कस जाता आमकां हृदयात परिवर्तन आणि आमकां कळटा की आमगल जीवना खातीर आमगल एक मानसिक संतुलन आमगल खातीर आमी खंयचे कार्य करता आणि खंयचे कार्य हे आमकां कळटा. तरी भगवद्गीतांतू भगवंत सांगतात मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतस परस्परम
कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यंती च रमंती च. मग जे भक्त सती त्यांनी कसं करतात ती, आणि संगाती येतात ती, मग नाम जप करतात ती, कीर्तन करतात ती, हांव जे शिकेल्या भगवद्गीतेतून किंवा हांव जे सांगता मग आदेश ताजे चर्चा करतात ती, आणि शास्त्र अध्ययन करतात ती, पठन पाठन करतात ती, मग जे लीला असती ताजेरी चर्चा करतात ती, आणि हे करच्यातून तांकां आनंद मेळटा. मच्चिता मत्कथा प्राणा बोधयंत परस्परम. परस्परम म्हणजे एक दुसरे सांगायचे, परस्परम म्हळ्यार एसोसिएशन. परस्परात जे संवाद जातात ताका म्हणतात ते एसोसिएशन. आम्ही कसं उलयतात ते, आम्ही कसं शेअर करतात एक दुसऱ्याने. तर तुम्ही अंतर विचार करात मनात, आम्ही जर तुलना केली, मृगारी खंच्यात आनंद मेळता आशिल्ले ते जनावराक तळमळत असताना पळोवच्या ताका आनंद मेळटा आशिल्लो. आणि भक्त जायना पुट्टाक खंच्यात आनंद मेळटाले, देवागेल नाव घेवच्यात, देवाला कीर्तन स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. हे 9 विधा भक्ती करून भक्तांक एक भरपूर समाधान जाता, मनाक आनंद येता. तरी देवागेल नाव घेतल्याने आमकां जे आनंद येता ते दुसरे खंयचे कार्यात येना. भौतिक जगात जे आमकां मेळटा, आमकां जे जावका ते मेळना, आणि जर मेळल्यार सुद्दां आमकां जे जशें जावका ते तशें आसना. आणि आमकां जावका आशिल्ले मना प्रमाण जर मेळटा तर ते सनातन आसना, ते नश्वर असता, नष्ट जाता. पण देवागेल नाव केन्नाय नष्ट जायना. तर हे केन्ना आमी भक्तांक संग येता ती तेन्ना आमी हे शिकता ती. तर एक काणी आसा, भक्ती रसामृत स्वामी महाराजान सांगिल्ली की हे ऑलरेडी ब्रजगोपी हे काणी ऑलरेडी काली कोणे सांगिल्लें असल्यार म्हाका सांग, आय विल नॉट रिपीट. अबाउट द अलवर्स कोणे सांगिल्लें काली भक्ती रसामृत महाराज जो कोणे सांगिल्लें ना माताजी यू कॅन शेअर. काणी सांगेली हे श्रीरंगमाची. तर वृंदावनान तुका कशी आमगेले आचार्य हे असती आणि गोस्वामी असती. गोस्वामी म्हळ्यार कोणाक तांगेल इंद्रियां पुरो संयम आसा, कंट्रोल आसा. तशीच ही साऊथ इंडिया दक्षिण भारतातूं श्रीरंगमातूं तांगेल जे मेन भक्त असताले तांकां आल्वर म्हणटात. जोर पावस येत आशिल्लो आणि एक आल्वर जे आशिल्ले ते मंदिरातून घरा वता आशिल्ले. तेन्ना अगदी जोरान पावस आयलो आणि थंय एक सान एक कुटीर आशिल्ले, एक कूड आशिल्लो तांचो, सान कूड आशिल्लो. आणि त्या कुडा भितर वचून ते आचार्य न्हिदले थंय ते आल्वर, आणि देवागेल नाम स्मरण आणि देवागेल कीर्तन करचे लागले जोरान जोरान. आणि काळोख आशिल्लो ते रुमांत, लायट बीन नाशिल्ले. अचानक दरवाजाचेर ठक ठक जालें आणि विचारलें कोण आसा भायर. तर ताणें म्हळें की भायर जे आशिल्ले ताणें म्हळें हांव आल्वर आसा, हांव सुवांचो नांव सांगलें. हांव भितर आयल्यार जायत वेळ भायर पावस आसा. तर तो भितर आशिल्लो भक्त म्हणटा, एक मनशान न्हिदोवच्या जाग आसल्यार 2 मनशाक बसच्या जाग आसा, तूं ये वेद भितर यो म्हणटा. तर तो दुसरो येता, तो जॉइन करता, दोग जाण मेळून कीर्तन करता ती. अशी म्हण ती की अरे इतलो पावस केला आसा, ये घरा वचच्या जायना, सो मच ट्रबल, कश्ट आसा, इतला हे वेळा पावस येवचे नाशिल्ले, आज छत्री बी हाडला. जनरल डिस्कशन जे पब्लिक करता ती. आज पावस येऊन इंद्रदेवान ऐकून जर आमगल ऐकून पावस राबयल्यार हरकत ना. पण आमगलचे जे परिस्थितीचेर काही कंट्रोल आसना, नियंत्रण आसना, ताजे बद्दल डिस्कस करून काही फायदो जायना. ताजे बदलाक देवागेल नाव घेतल्यार बरें जाता. तरी हे दोग जाण कीर्तन करता आशिल्ले. तेन्ना तिसरो मनीस येता, तो बी आल्वर आसा, तो बी टक टक करता. भितर तो विचारता ती कोण आसा, तो नांव सांगता. जाग आसा की म्हूण विचारता,
बायलांक दिसता ते कूडक दिसाना अगदी धाकले. तरी हे दोग जाण म्हणतात की दोग जाणां बसचे जाग आसतरी 3 जाणांक उबरोचे जाग आसा यो म्हणटात. तरी तो तिसरोय वता आनी तोय तांकां सांगा ती कीर्तन करचे लागता आणि जोर तांकां कीर्तन चालू असता काळखांतू आणि अचानक तांकां अशी अनुभव जाता की हांगा हे कुडातू एक चौथ मनुष्य कोण की आयला म्हणून. कोण म्हूण गोतना मे बायलांनी टकटक केला नाव बी सांगिल्ला आणि एनिवे उरतल कोणे तरी पावसात भिजतल म्हणून भितर आयला असता कोणे तरी उरतल हांगर कीर्तन चालू असतं आणि अचानक त्यांना वीज येता वीज चमकता आणि ताजे जे लाईट येता तर तांकां अचानक ते चौथ मनशाक तोंड दिसता चेहरो दिसता आणि ते कोण असता श्री रंगनाथ देव रंगनाथ स्वामी. तरी भक्ती रसामृत महाराजांना सांगितले की आम्ही कशी खंय आम्ही चमकत असताना आमकां जर ऐकू येले कोणी आमगल बद्दल कले उलयत अस अरे तुमकोच की राधा राणी माताजी कसं इमिजिएटली मगर लक्ष थंय वतल अरे मगल बद्दल कसं उलयतात रे आई ना नॅचरल ते एक क्वालिटी असते देवातू हे क्वालिटी असं म्हणून आमकां लागपी हे क्वालिटी येता. तरी कृष्णाक केन्ना आमी तांगा चर्चा करतात तेन्ना तांकां बी आयकुचें आसता म्हणून अशें म्हणटा ती की खंय भक्त कीर्तन करता ती सत्संग करता ती थंय देव आसता. इनफॅक्ट एक श्लोक असो की देव नारद मुनीक सांगता की नाहम तिष्ठामि वैकुंठे साधूनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा. ही हांव जे योगी आसा ती तांगले हृदयात ना हांव वैकुंठात बी ना पण मगर भक्त खंय मगरले गायन करता ती मगर कीर्तन करता ती हांव थंय आसता नारदा. तरी हे भक्त देवागले अगदी प्रामाणिकता अगदी भक्तीने मग देवागल नाव घेत असताना देव स्वयं थंय येवन रावता आयकुच्याक. आता तांगल भक्ती कितली आशिल्ली आमकां गोतना कोण अगदी ऍडव्हान्स्ड आशिल्ले कोण नवीन आशिल्ले ते बी आमकां गोतना. आतां मंदिरात केन्ना कीर्तन जाता व्हड कीर्तन जाता हजारो भक्त असतात कोण अगदी शुद्ध भक्त आस कोण नवीन भक्त आस आमकां गोतना. पण ते संघ तू जर एक भक्त सुद्धा प्रामाणिक आस आणि अगदी भक्तीने देवागल नाव घेत आस तेन्ना देव थंय प्रकट जाता. आमगेले भौतिक दृश्टीन आमकां दिसना पण देव थंय प्रकट जाता. घडी आस मंदिरात तर देव आस आणि भायर असल्यार सुद्धा देव थंय प्रकट जाता आयकुच्याक. आणि थंय देवान आयल मिती ते कोण कोण आस पळय तांकां सगळ्यांक फायदो जाता सगळ्यांगल भक्ती तू प्रगती जाता. ताचे खातीर भक्तांक संघात कसो जाता सिनर्जी इफेक्ट. सगळे भक्त संगाती मेळून केन्ना हे सत्संग करता ती सगळ्यांगल टोटल 1 और 1 11 1 आणि 1 11 जाता ती 1 आणि 1 2 जायना ती केन्ना भक्तांगल संगात सगळ्यांगल जे भक्ती आसा ताजे फायदो सगळ्यांक मेळटा. ताचे खातीर पॉवर ऑफ एसोसिएशन भक्तांक संघात जे आमकां शक्ती मेळटा एक स्फूर्ती मेळटा प्रेरणा मेळटा आणि एक सकारात्मक भावना मेळटा. एक काणी आयकलेली की एक पंत एक मनुष्य न्ही एक बुद्धागल कोण की शिष्य दोग जाण चमकत असतात आणि एक बायल मनशी समुद्रातू बुडत असती तेन्ना ती मदत करा म्हणून ती किळचतात तेन्ना एक तांतून एक जे ते बुद्धिस्ट मॉन्क तो भितर वता आनी ती उकळटा उदकान तो आनी खांद्याचेर घालता आनी मुखार वता. गांवा वचना पूण लागीं गांव येना पूण ती सोडता आनी मागीर मुखार वता. अगर साथीदार आसता सांगाती तो थोडो विचलीत जाता तो म्हणटा आमी ब्रह्मचारी आमी वैरागी कशी बायल मनीस गेले शरिराक हात लायले ती कोण तू खांद्याचेर घाले आमकां शेल आवडना. तो म्हणटा की हांव ती थोड्या वेळा खातीर म्हाका खांद्यार घाले
तू त्या इत वेळ दोन तू तीक मनात दवरल्या. तर संघ दोन टायपाचे असतात, एक मनातून आणि एक शारीरिक. तर आम्ही फिजिकली एके पण सत्संग असतात, पण आमगल मन दुसरीकडे असतं. आम्ही खंय कनेक्ट करता ती ताज फायदा आमक मेळटा. रेडिओ तसली फ्रिक्वेन्सी 98.6 FM अशी वेगवेगळे चॅनल असतात. आम्ही खंयचे चॅनल कनेक्ट करता ती खंयचे आवाज आमका ऐकू येता. फिजिकली फक्त सत्संग असून फायदा नाही, मानसिक स्तराचे सुद्धा आम्ही कनेक्ट करता. आणि बाहेर वचून तळे आम्ही मानसिक स्तराचेर कनेक्ट करचे ना, आम्ही शारीरिक हाजेर कनेक्ट करता. पहिले सांग कशें इम्पॉर्टंट वस्तू कोणे घेऊन फिरना तर हांव झाडाचेर दवरून आयला तरी सिसोडी ताका तोंड ओड असता पण बुद्धी कमी असता. तर तो म्हणता, अरे तू पहिले सांग आशिल्ली म्हाका तू तुगेले हृदय जे आसा झाडाचेर दवरत म्हणून. मांकड म्हणता म्हाका गो तू तुक ते जावका म्हणून. तर एक काम करे, टेन्शन घेऊ नका, मगर मी ती तुगेल बायल तुजेर कोपतली नाका आमकां, आमी काम करया फटाफट म्हाका परत घेवन वचो. एक क्षणा भितर हांव ते घेवन येता, झाडार लावन दवरले घेवन येता, मागीर तूं दिवेल. तो परत वता आनी तो मांकड वयर चडटा आनी परत ऑब्वियसली येना. पण हे काणीचे आमकां कसलें म्हत्व आसा की आमी जगातूं वचचे ते भरपूर सिसोडी आसात, पण आमकां जे हृदय आसा ते आमी खंय दवरचे, देवागल चरणात दवरचे, भक्तांगल चरणात दवरचे. ते दिवचे ना कोणाक. शुड प्रिजर्व आवर कृष्णा कॉन्शियस. आमकां भक्तीक आमी सुरक्षीत दवरता. तर अशें करून आमी भक्तांगल संगात असल्यार आमी मत चिता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यंती च रमंती च. रमंती म्हळ्यार आनंद घेवचे. देवागल भक्तांगल संगात उरल्यार आमकां हे नवविधा भक्ती जे कार्य आसा ती ताजे प्रती आमकां आकर्षण निर्माण करता. आता असो किंवा ना असो, पण भक्तांगल संघ आवरल्यार हांव कशें सांगलें, तांगल संगात रावून आमकां बी तांगल भक्तीचे फायदे जाता. आमकां शिल प्रभुपाद केन्ना सांगताले की लोखंडाचे दांड जरी आमी अग्नीत दवरल्यार ते अग्नी म्हणटा ते गरम जाता, तांबडे जाता, तापना. पण तेच लोखंड दांड तुम्ही जर फ्रीजरान दवरले ते बर्फा म्हणके थंड जाता. हिंदीत एक म्हण आसा, जैसा संग वैसा रंग. तरी ताज खातीर आमी शिला प्रभुपाद आमगेले जे आचार्य आसा ती आनी चैतन्य महाप्रभू तांकां कृतज्ञ आसा ती. जे आमगेले स गोस्वामी आसा ती, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तांकां कृतज्ञ आसा. तशें नारद मुनी ही आमकां इतलें सगळें ज्ञान दिल्या आणि ते ज्ञान आम्ही जर गुरु साधू आणि शास्त्र आणि जे दिलेलं ज्ञान असतं ते जर आम्ही आमच्या जीवनात लागू केले, ताका आधार म्हणून करून आम्ही जर आमचं जीवन जगले, देवागल भक्ती केली, तरी आम्ही पूर्णतः शुद्ध आणि कृष्ण भक्ती प्राप्त करून आम्ही देवागल धामातून वच्चा जाता. आणि देव म्हणता, कोण मगल भक्ती करता, कोण मगल विचार करता, तो फायनली मगल धामात तो परत येता. तर पॉवर ऑफ एसोसिएशन में कले की आम्ही शुद्ध नाती, आमगल स्तर कशें आसा ते महत्वाचे नाही, आम्ही कोणा संगत संग करता ते महत्वाचे. आम्ही जे संग दवरता ते गुण आमगल भितरी येतात. म्हणून आम्ही आमगल इंग्लिशान एक म्हण आसा की यू शो मी हू युअर फ्रेंड्स आर एंड आय टेल यू व्हॉट यू आर. म्हणजे तुगल मित्र कोण, तुगल संग कोण म्हणून म्हाका दाखय आणि तू कोण म्हणून हांव तुका सांगता. तर हाज्यान हांव एंड करता की आमकां सुंदर संग मेळ्ळ्या आणि ब्रजगोपी माताजी गेले प्रयत्नाने तुमकां सगळ्यांक संग मेळ्ळ्या आणि तुम्ही एक दुसऱ्याक प्रेरणा दितात, ती उत्साह दितात ती. आणि म्हाका जे हे अगदी सुंदर भक्ती भाव आणि भक्तिमय संगातूं एक 4 शब्द उलोवच्याक एक अवसर मेळ्ळे, ताचे खातीर हांव कृतज्ञ आसा. धन्यवाद. हरे कृष्ण.